नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकार। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। उत्तरेच्या उमेदवारी खातीर भाजपा कडल्यान 4 नांवां दिल्लीत। श्रीपाद नायका सयत दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकार आनी दयानंद सोपटेचोय आस्पाव। काँग्रेसीचे लोकसभा उमेदवार मंगळारा जाहीर जावपाची शक्यताय। 4 नांवां चर्चेत। स वर्सां वयल्या भुरग्यांकूच यत्ता पयलेत घेवपाक मेळटलो प्रवेश। केंद्राची सगळ्या राज्यांक सुचोवणी। रेंट कॅब टॅक्सिंग खातीर सरकारान बदलचे नेम। बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमावाची मागणी। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेन परत एक फावट आझाद मैदाना कडेन मातयेन रमलो टेम्पो। सुरक्षेच्या दृश्टीन करूंक ना कसलीच उपाय येवजण। थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। 3 नवे फौजदारी कायदे 1 जुलैच्यान लागू। आता आयपीसी बदला भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, पुरावो कायद्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम। केंद्र सरकारान केली अधिसुचोवणी। आणि आता खबरो विस्तारात। भाजपाच्या गाभो समितीन उत्तर गोयच्या उमेदवारी खातीर 4 नांवां दिल्लीत धाडल्यात। हातूंत सद्याचे खासदार श्रीपाद नायक हांचे सयत आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार, दिलीप परुळेकार तशेंच आदले आमदार दयानंद सोपटे हांचो आस्पाव आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उत्तरेंतल्यान मंत्री श्रीपाद नायकाकूच उमेदवारी मेळटली अशी हिंट दिल्ली खरी, पूण भाजपाच्या गाभो समितीक मात 4 नांवांचेर विचार करचो पडलो। ही 4 नांवां आतां दिल्लीक धाडून दिल्यात। 4 नांवांमदल्या एकाचे नांव आतां फिक्स जातले। हे नांव कोणाचे आसतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष लागून उरला। लोकसभा निवडणूक साधारण एप्रिल म्हयन्यात जातली अशी खबर येता आणि त्या धर्तीचेर आता सगळ्याच पार्टींचो उमेदवार ठरवपाची जी प्रक्रिया जी आसा ती गती मेळिल्ली आसा। ह्याच्याच जशें आमी पळयलें की फाटल्या विकान आप आनी काँग्रेस हांणी एकठांय येवन त्यांनी आपले उमेदवार जाहीर केलेले आसा। तशेंच काल एक बीजेपीन आपली कोर कमिटीची मिटींग घेतली अर्जंटली आणि उत्तर गोव्यातली 4 नांवां त्यांनी डिक्लेअर केलेली आसा। ती नांवां जावन आसा श्रीपाद नाईक जे आत्ताचे खासदार आसा त्यांचे नांव आसा लिस्टान, दिलीप परुळेकर हे माजी पर्यटन मंत्री आसले त्यांचे नांव आसा, दयानंद सोपटे जेचे नांव खूप चर्चेन पयलींच्यान आसले त्यांचेय नांव आसा लिस्टान, दयानंद मांद्रेकर यांचे सुद्धा एक जे शिवोयचे पयलींचे आमदार आसले त्यांचे सुद्धा नांव ह्या लिस्टान आसा। श्रीपाद नाईक, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर आणि दयानंद सोपटे ही 4 नांवां उत्तर गोंयांसून बीजेपीन सध्या डिक्लेअर केलेली आसा। दक्षिण गोंयची त्यांचे ठरवंक ना। दक्षिण गोंयची त्यांची मिटींग कदाचित आज जातली आणि आयज कदाचित आमकां त्यांची नांवां कळोंक शकता अशी म्हायती आमकां मेळटा। तर ही काल जी त्यांची अर्जंट मिटींग जाली ती अर्जंट मिटींग घेतली बीजेपीचे जे निवडणूक प्रभारी जे आसा आशिष सूद यांच्या अंडर ही मिटींग जालेली कोर कमिटीची आणि ही मिटींग जावन काल त्यांनी उत्तर गोंयची 4 नांवां डिक्लेअर केलेली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मंगळारा दिल्लीत काँग्रेसीच्या छाननी समितीची बसका जावपाची आसा। ह्या बसकेत गोयच्या लोकसभा उमेदवाराच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जावपाची शक्यताय आसा। खासा गोपां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप आणि विजय भिके, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान फ्रांसीस सार्दीन आणि कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस ह्या नांवांचो आस्पाव आसा। ह्या 4 नांवां पैकी 2 उमेदवारांच्या नांवाची अधिकृतरित्या घोशणा जातली। लोकसभा इलेक्शन आता लागीं पावत आसा आणि आमकां वेगवेगळ्यो इम्पॉर्टंट अश्यो पॉलिटिकल घडामोडी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो। काल तुमी पळोवंक शकता इंडिया अलायन्साक अंतर्गत आम आदमी पार्टीन ज्या 2 सिटां आसात लोकसभेचे, उत्तर आनी दक्षिण गोंय हे काँग्रेसीक दिल्यात। आणि आता एक म्हत्वाची घडामोड पळोवंक गेल्यार काँग्रेस बेगीनूच आपले उमेदवार जाहीर करपाक शकता ह्या 2 सिटांचेर। गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार, खात्रीलायक गोपांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार गोमंतक टीव्हीक एक म्हायती मेळ्ळा की ते 4 नांवां म्हणटा ते आतां सध्या चर्चेन आसात आणि ह्या 4 नांवांचेर केन्ना शिक्को लागूंक शकता। उत्तरेत 2 आनी दक्षिणेत 2। आयज मंगळारा दिल्ली काँग्रेसीची स्क्रुटिनी मिटींग जाली आणि थंयसर उमेदवाराची नांवाची छाननी जाली।
नॉर्थान ॲडवोकेट रमाकांत खलप जे आदले केंद्रीय मंत्री आसात आणि विजय भिके जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस प्रेसिडेंट नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे जनरल सेक्रेटरी आसात काँग्रेसीचे, तेंच्या नांवाचेर चर्चा जाली. जाल्यार सावथान जे सद्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आणि कॅप्टन विर्यातो फर्नांदीस यांच्या नांवाची आज चर्चा जाली. हे 4 नांवां म्हणटा ती एप्लिकेशनां स्क्रुटिनी कमिटी मुखार येयली आनी तेजेर चर्चा जाली. आतां केन्ना खंयचो कोण आतां दावेदार हांगासर लोकसभा इलेक्शनाक उबो रावतलो BJPच्या अगेन्स्ट तें आतां पळोवचें पडटलें. ह्या सारक्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा पासून 6 वर्सां वयल्या भुरग्यांकूच यत्ता पयलेत प्रवेश घेवपाक मेळटलो. केंद्रान सगळ्या राज्यांक तशी सुचोवणी दिलेली आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश हांकां एक सुचोवणी जारी केलेली आसा. ती सुचोवणी म्हटल्यार नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक शाळेन 6 वर्सां आणि त्याच्या वयल्या भुरग्यांकूच इयत्ता पयलेक प्रवेश दिवचो. ही सुचोवणी केंद्रीय शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव अर्चना शर्मा अवस्थी हांणी केल्लेली आसा. आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाण ही सुचोवणी सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राबोवची अशें सांगलेलें आसा. पूण गोंय सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण टप्प्याटप्प्यान राबयता. ह्या कारणान ही जी सुचोवणी आसा ही सुचोवणी इतक्या बेगीन राबोवपाक शक्य जावची ना. गोंया राज्याच्या कायद्या प्रमाण सध्या 5.5 वर्सां ही क्रायटेरिया पयल्या यत्तेक प्रवेश दिवपाक आसा. आणि जर केंद्रशासित केंद्रान जी सुचोवणी सुचयल्या ती आता जर करपाक गेले जाल्यार ते शक्य ना. कारण सध्या काय भुरग्यांची ॲडमिशन्स जाल्लेली आसा आणि त्या खातीर जर ही सुचोवणी आत्तां लागू केली जाल्यार त्यांच्या भविश्याचेर परिणाम जावं शकता. त्या खातीर हेचेर चर्चा करून आणि हेचेर सगळो विशय जो आहा डिस्कस करून मागीर हेचेर निर्णय घेतलो वयतलो. पूण तरी सुद्दां कांय सुत्रांनी आमकां जी म्हायती त्या म्हायतीनुसार ही जी सुचोवणी आसा जी केंद्रान केल्लेली आसा की 6 वर्सां आणि त्याच्या वयल्या भुरग्यांकूच इयत्ता पयलेन प्रवेश दिवचो, ही जी सुचोवणी आसा ही कदाचित 2025-26 ह्या शैक्षणीक वर्साक लागू जावं शकता. जी आत्तां 2024-25 लागू जावची ना, पूण ती सुचोवणी 2025 आणि 26 ह्या वर्सा लागू जावं शकता अशी म्हायती आमकां सुत्रा कडसून मेळटा. पणजेन चलपी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून परतून एक फावट टेम्पो जो आसा तो मातयेन रमलो. आझाद मैदाना लागसर जाल्ल्या ह्या अपघातात कोणाकूच तशी जिवीतहानी जावंक ना. मात स्मार्ट सिटीचें काम करपी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक ना अशें आरोप करीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. स्मार्ट सिटीच्या ह्या कामाक लागून पणजेकारांक धुल्लाचो लेगीत खूब त्रास सोंसचो पडटा. तेन्ना सरकारान उदरगतीची कामां करतना लोकांच्या भलायकेचो तरी विचार करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. हो ट्रककार पुणेच्यान येयला गाडी लोडेड हांगाच्यान गाडी तर एक तर पार्किंग सगळे खणकला मारून दवरल्या. ह्या खणक्यान ह्या स्मार्ट सिटीच्या सेवेस तितून सगळे रेंव भरून दवरला. ताका तो टर्न कळूंक ना. ताणें माती आसा म्हणून घट आसतली म्हणून ताणें टर्न घेवपाक काडले पळय न्हू, तेजी गाडी अशी रमल्या. आनी येयल्ल्या दिसा हे प्रॉब्लेम हांगा हे फेस करता. कसले कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून खबर ना. स्मार्ट सिटी करपाकूच जाय, पूण अशें न्ही लोकांचे जीव घेवन. बाबा ही गाडी आतां पडटा ह्या गाडयेचेर सुद्दां टॅक्सीचेर सुद्दां पडपा. ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक ही गाडी यूज जाता टॅक्सी, हिजेर पडटा आतां वाचल्या. प्रत्येक टायमाक खंय वचत थंय सगळ्याक अशें खणून दवरल्या. कसलो कॉन्ट्रॅक्टर हो? सेफर आसा म्हणटा, आपली सेफ्टी पयली बाळगल्या म्हणटा. सेफ्टी खंय रे आसा हेजी? कोण हो कॉन्ट्रॅक्टर? कसले कॉन्ट्रॅक्ट घेता? लोकांचे जीव घेवपाक तर हे जालें. अरे सिटी कोण स्मार्ट सिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय न्हू तो सगळो हेजो जिम्मेदार. हे सगळे धूळ खावप हे आमकां खंय वचत थंय गाडी बायक सुद्दां काडपाक मेळना. एक सायडीक जाणें खणला, दुसऱ्या सायडीकूय खणला, तिसऱ्या सगळे रस्ते सगळे खणून दवरला. एक सायड दवरूंक ना. आनी पळयता जाल्यार असले कामां हे स्मार्ट सिटीचे सगळे कामां. धूळ नाकान वचून अरे मरपाचे जाले, निमोनिया जावपाचे लास्ट उरले. कोवीड जाले ते जाले, आतां लास्ट निमोनिया जावन मरपाचे आमी. गोवा मेडिकल हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगता गोवा मेडिकलाची खाटी दवर. लोक भरपूर येवपाचे निमोनिया जावन थंय. खरें सांगता हांव तुमकां.
कॉन्ट्रॅक्टर पळय करता न्हू हे कामां, हे नालायकपणा कामां. स्मार्ट सिटी अरे करूच तूं, पूण लोकांचे सेफर सायडीक कितें रे? येयल्ल्या दिसांनी ट्रक भितर एक लोडेड गाडी येवपाचीच ना पणजे सिटीन भितर. हे कसलें रे कामां? आतां हांवूय आसलो फाटल्यान, पडलेलो जाल्यार हांव वस्तू वयतलो जाल्यार सकयल पोट तिडकीन उलोवचें पडटा हें. 1 जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले. केंद्र सरकारान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. पळयात सविस्तर बातमी. 1 जुलै 2024 पासून 3 नवीन फौजदारी कायदो लागू जातले. केंद्र सरकारान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. आता भारतीय दंड संहिता म्हणजे IPCचे सुवातेर भारतीय न्याय संहिता लागू जातली. फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे CRPCचे बदला भारतीय नागरी संरक्षण संहिता लागू जातली आणि पुरावो कायद्याच्या बदला भारतीय साक्ष अधिनियम लागू जातलो. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणे उपरांत गुन्यांवकारांचे वैशिष्ट्य थारिल्ल्या कलमांत बदल जातले. देखीक IPC कलम 302 जे हत्ये खातीर लागू जाता ताका आतां कलम 101 म्हणटले. फटवणुकी खातीर लागू केल्ले कलम 420 आतां कलम 316 आसतले. हत्येच्या यत्ना खातीर लागू केल्ले कलम 307 आतां 109 जातले. जाल्यार बलात्कारा खातीर लागू केल्ले कलम 376 आतां कलम 63 जातले. तशेंच 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचेर बलात्कार केल्यार जल्मपेट आनी फाशीच्या ख्यास्तीची तजवीज आसा. सामुहीक बलात्कारान दोशी आशिल्ल्यांक 20 वर्सां मेरेन बंदखण वा ते जिवे आसा मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जातली. जायती कलमां आनी तजवीजो बदलल्यात. IPCन 511 कलमां आशिल्ली आतां 356 उरल्यात. 175 विभाग बदलल्यात, 8 नवे जोडल्यात जाल्यार 22 विभाग काडून उडयल्यात. तेच प्रमाण CRPCन 533 विभाग उरल्यात, 160 विभाग बदलल्यात, 9 नवे जोडल्यात, 9 काडल्यात. चौकशी पासून खटल्या मेरेनच्यो सुनावण्यो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेवपाची तजवीज आसा, ती हाचे पयलीं नाशिल्ली. सगळ्यांत व्हड बदल म्हणल्यार आतां ट्रायल कोर्टाक दरेक निर्णय चडांत चड 3 वर्सांच्या भितर घेवचो पडटलो. देशांत 5 कोटी खटले प्रलंबीत आसात. तातूंतले 4.44 कोटी खटले ट्रायल कोर्टांत आसात. तशेंच जिल्लो न्यायालयांतल्या न्यायाधीशांच्या 25,042 पदां मदीं 5,850 पदां रिती आसात. हे नवे कायदे ह्या वर्साचे जुलै म्हयन्याचे 1 तारखेसावन लागू जातले. हे विशींची अधिसुचोवणी केंद्र सरकारान जारी केल्या. गोमतक TV खातीर संजना अंजुनकर. सोमारा वाळपय ते रेडे घाट वाठारांतलो रस्तो हॉट मिक्सिंग करपाच्या कामाक सुरवात जाली. ह्या कामाचो शुभारंभ पर्येचे आमदार डॉ. देविया राणे हांच्या हस्तुकी जाले. सुमार 3 कोटी 30 लाख रुपयाची निधी ह्या कामा खातीर मेळ्ळ्या अशें आमदार देविया राणेन सांगलें. वाळपय म्युन्सिपालिटीच्यान आमचे हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू केल्लें आसा आनी हें आमचे वाळपय हाती कडल्यान टू रेडेघाटी आनी थंयच्यान रेडेघाटी आमचे गणपतीचें देवूळ आसा थंय पर्यंत हे 3.5 किलोमिटर्साचो हो रस्तो. फायनली ही जी इतले तेंपाची मागणी आशिल्ली आमच्या लोकांची, हें आयच्यान आतां हें हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू जाल्लें आसा आनी खूब गरज आशिल्ली हो रस्तो जावपाक, कित्याक हो रस्तो आनी सेकेंड फेज आसा रेडेघाटी गणपती देवळा कडल्यान ताजे फुडें भुईपाल पर्यंत. हो फूल स्ट्रेच जो आशिल्लो होंडा भुईपाल सुरू करून हांगा हाती पर्यंत हो जो रस्तो आशिल्लो सामको पाड जाल्लो आशिल्लो आनी इतल्या वर्सां आमी प्रयत्न करताले आनी हांव तरी आतां म्हाका दिसता 1 वर्स प्रयत्न करताले ह्यो दोनी फायली क्लियर करपाक. फायनली आमकां मंजुरी मेळून आतां दोनी फायली क्लियर जावन आतां दोनी काम एक बरोबर सुरू जाल्या. हें आयज आमी हाजें भूमिपूजन केलां आनी दुसऱ्या रस्त्याचे 29 तारखेक भूमिपूजन करतले. म्हणटकच हो रस्तो फाटोफाट सगळे जातले आनी ती दोनी कलवटांय बी रेडी जाल्ली आसा. म्हणटकच जो त्रास आमच्या 70च्या लोकांक, वाळपयच्या लोकांक स्पेशली जातालो रोज कामाक वचपाक आनी थंय इतलो रस्तो तो बिगडिल्लो आनी लोकांक हेल्थी इश्यूज जाल्ले, फाटीचे इश्यूज जाल्ले. सो हें आतां सगळें आमचे सरकाराचे मुळे आमचे हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्र्याचे हांव धन्यवाद मानता की तांणी जाता तितले बेगीन आमकां ही फायली दोनी क्लियर करून आमी हें काम आतां सुरू करपाक पावले. आनी तशेंच आमचे इंजिनियर आसा आमचे मिस्टर तांबोस्कर, मिस्टर वेलिंगकर, तांच्या प्रयत्नाच्या मुळे पण आमी हे जाता तितले बेगीन हे रस्ते पास करपाक पावले. आनी आमचे जे आमी म्हणटात आमचे ध्येय एकच की जे कितें कामां आसा पेंडींग
रस्त्याची आसुनी, उदकाची आसुनी, लायटीची आसुनी, जे बरेपैकी सगळी सोयी सुविधा आमच्या लोकांक दिवपाक हेच आमचें ध्येय आनी त्याच दृश्टीन आमी काम करता. यान फुडें पदवीधर, पदव्युत्तर आनी हेर अभ्यासक्रमांत उच्च शिक्षण घेतिल्ल्या पुलिसांक सेवेत बडटी दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत जाल्ल्या पुलिसांच्या 49व्या दिक्षांत सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत 125 बायलां जाल्यार 174 दादले तशेंच दिल्ली पुलीस अकादेमींतल्यान प्रशिक्षण घेतिल्ले 473 पुलीस हवालदार आतां सेवेत रुजू जातले. पण भरती जाता आसतना म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट, इंजिनियर ग्रॅज्युएट्स हे सुद्दां पुलीस भरती जाले. म्हाका सांगपाक खूब खोस पडटा की कालांतरान तुमचे सगळ्यांचे प्रमोशन आमी जशें म्हणटा की ASI, PSI आनी इन फ्युचर PIचे सुद्दां DYSP, ISP पर्यंत सुद्दां तुमच्यातले भुरगे ह्या लेवला पर्यंत पावतले. फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे ASI, PSI, PI, DYSP, CSP या लेवलाचेर आणि थोड्या नंतर पुढे वचून IPSूय जातले. आणि ह्या सगळ्या पुराय प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. ज्यांचे क्वॉलिफिकेशन्स कमी आसा तांकां क्वॉलिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसा. खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वॉलिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनाक तर फुडें पावल्याच, पण प्रमोशनाच्या बरोबरीक रुटीन ड्युटी भरती आसतली, PSI आसतले, PI आसतले. Sir, today 299 recruits of the qualified batch of the Goa Police, which include 174 males and 125 females who have completed their 10 months basic training on. In fact, they reported to the TPS Ramkar on 15 March 2023. दिवचल साखळे रस्त्याचेर मिनी पिकअप उलटी जावपाची घडणूक घडली. आयतारा सांजे सरवण वाठारांत घडिल्ल्या ह्या अपघातात 5 जाण जखमी जाले. जिवीत हानी मात टळ्ळी. 16:50 आमकां कॉल येयलो. कॉल दिल्लो नरेश XMLA बिचोली की एक्सिडेंट जाला म्हणून सरवणा. आमी एक्झॅक्ट विदीन 30 सेकंड हांगासून टर्न आवट केल्यार आमी स्पॉटार पावले. स्पॉटार जर चल जाल्यार गाडी टोटली एक महिंद्रा मॅक्स ट्रक टोटली हे जाल्लो, उलटून पडलो. आनी मागीर पळय जाल्यार थंय एक 2 जाण ऑलरेडी काडलेले आनी 3 जाण भितर आसले गाडयेन. तेन्ना तांकां आमी काडले आनी टोटल 5 जाण इंजर्ड जाल्ले. 5 जाणांक आमी आमच्या हेल्थ PSC आमी तांकां विथ एम्बुलन्स शिफ्ट केले. त्याच्या नंतर आमी ती गाडी ट्रेनीन सायडीक केली. फाटल्या कांय दिसाच्यान दिवचल वाठारांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा. 2 दिसां पयलीं दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत चलते मोटरसायकली वयल्यान पडिल्ल्यान एकल्याक मरण आयिल्लें. ही घडणूक ताजी आसतनाच आयतारा सांजे दिवचल साखळे रस्त्याचेर सरवण वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात घडलो. मालाची येरादारी करपी मिनी पिकअप सरवण वाठारांत रस्त्याचेर मदींच उलटपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातात नशिबान जिवीतहानी जावंक ना, मात पिकअपीत आशिल्ले 3 जाण गंभीर जखमी जाले जाल्यार 2गांक किरकोळ मार लागलो. हे विशींची म्हायती अशी GA08 V4591 ह्या नंबराची मिनी पिकअप माल घेऊन दिवचलच्यान साखळेच्या दिकेन वताली. हे पिकअपीत ड्रायव्हरा सयत हेर 4 जाण आशिल्ले. सरवण वाठारांत ही पिकअप पावतकीच अचकीत रस्त्याचेर मदेच उलटी जाली. हो अपघात नेमको कसो घडलो ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. तरी लेगीत ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो अदमास आसा. हे पिकअपीत ड्रायव्हर रोहित राठोड, मुस्तुकीम, नसीम, रहीम आनी रणजीत दास असे 5 जाण आशिल्ले. दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
शिक्षण अर्धवट सोडून कामाक वचपी तरणाट्यांक भायल्यान शिक्षण घेवपाची संद उपलब्ध करून दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयच्या दरेका घरात एकलो तरी पदवीधर आसपाकूच जाय त्या नजरेन सरकार वावुरतले. भविष्यात गोंय विद्यापीठात लेगीत अशा तरेचो अभ्यासक्रम सुरू करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. हरवळे पंचायतीच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. इग्नोचो आमचो स्केप सूर्यनारायणन म्हणून आहा ताका धाडून दिता. ताका धाडून कित्याक दिता, प्रत्येक घरान ग्रॅज्युएट भुरगो आसचो हें म्हजें स्वप्न आहा. पयर तेंच्या इग्नोच्या हेका गेल्लो तेंच्या दिक्षांत समारंभाक. आतां जे भुरगे कामाक वता 12वी शिकला ताका जर फुडें शिकतलो जाल्यार कॉलेजीक वचूंक जायना. म्हळ्यार तेणी एक्सटर्नल एडमिशन घेवं येता आनी एक्सटर्नल एडमिशन घेवन आपली एग्जाम दिल्या उपरांत तुमी एग्जाम ती पासूय जावं येता. खूब भुरगे जाता. वर्साक जवळपास ना म्हटलें जाल्यार गोंयांतले अशे एक 8-10 हजार भुरगे बसता. तितून सपोज कोण आतां 12वी शिकला, कोण ग्रॅज्युएट शिकला तेजेर पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकवा येता. त्या खातीर जे बरेचशे भुरगे आमी 12वी शिकोवन 10वी शिकोवन वेगवेगळ्या कामाक वता तांच्यांनी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आतां थोड्याच फुडल्या शेनवार आयतारा सुद्दां तो मिटींग ऑर्गनायज करता. जाका जाका इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्या भुरग्यांनी आपलें रितसर एडमिशन करून आपलें फुडलें पुराय शिक्षण ग्रॅज्युएशन पर्यंतचें शिक्षण पुराय करचें. हाच्या खातीर कोण जर 10वी जाता तर 12वी खातीरय बी आमी गोवा बोर्डाच्या वतीन एक्सटर्नल बसयता. त्या एक्सटर्नल बसी आपलें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करचें. आज आपल्याक कदाचित पिवनाची नोकरी आहा, फाल्यां आपल्याक एलडीसीची नोकरी मेळटली, फाल्यां एलडीसीची नोकरी आहा. तूच जर आमी म्हणटा की तेज्या फुडल्या बऱ्या ग्रॅज्युएशनच्या नोकरेक पास जालो तर तेज्या फुडली नोकरी मेळची. हे प्रत्येकाच्या टॅलंटाचेर डिपेंड आसा. कोण म्हणजे त्या खातीर म्हणटा कोण जर आज ह्युमन रिसोर्सात आमचो सेक्रेटरी म्हणून आनी 12वी शिकला, फाल्यां सकाळी तो बऱ्या एग्जामीक बसलो ताका तेज्या फुडली नोकरी मेळूं शकता. शिकप हें काम सातत्यान कंटिन्युअस आसपाक. आयतारा ताळगांव पंचायतीची निमणी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 2024 ते 25 अर्थसंकल्पा सयत विंगड विशयाचेर चर्चा जाली. पणजे स्मार्ट सिटी जाल्या उपरांत लोकल बशी बंद करपाच्या निर्णयाचेर थळाव्या बस धन्यांनी प्रश्न उपरासलो. ताळगांव ग्रामपंचायतीत चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बांदकामाचो प्रश्न सेसील रॉड्रिक्स हिणें काडलो. ग्रामसभेत मांडिल्ल्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो पंचायत मंडळान दिल्या अशें ताळगांवच्या सरपंचाचें म्हणणें. आयचे मिटिंगेंत आमचो मेन हेचो आसलो तो बजेट कित्याक बजेट आमकां मातशें थोडे पडक लागल्या उपरांत आमकां बजेट पास करूंक ना म्हणून आमी आतां बजेट पास केला 2 म्हयने फुडें. सो ते लोकांनी ताजें सजेशन दिलें कितें प्रपोजल दिलें आनी ते आमी आनी ते डेवलपमेंट तो सेवेज आतां तुमी आमच्या अग्नेल बाबान सांगलें सेवेची प्लॅनिंग कशें आसा ही इज फॉलोईंग आमची तो मॅडम तांची यू नो ईच एंड एवरी डेवलपमेंट. पण तेणें सगळे डेवलपमेंटाचेर सांगलेलें आसा कशें आमी डेवलपमेंट सेविंग्स वयता. इवन द हेल्थाचे सगळे इश्यू क्लियर केल्ले आसा आमचे. You know, the work that this Punch members have done for the last 5 years, there has been hill cutting happening, illegal activities. आजूनपासून 2001 ऑगस्टान एक ॲप्लिकेशन दिलेलं आहे. अजूनपासून जॉईंट इन्स्पेक्शन करू ना. आय आस्क फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन. सो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड ऑन टू. लायक हू आर दे सेफगार्डिंग. आमकां आमचें तालिगांव सांबाळपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरता. आमकां काय पडोंक ना बाबा म्हाजे सायडीक कितें जाता. तालिगांवचें कितें हिल कटिंग यू नो इलिगल स्ट्रक्चर्स जे कोण पयशेकार आहा ते बांदतात आनी जे कोण धाकटे आहा ते तांकां सांगता बंद कर म्हणून. सो यू आर डुईंग अ डिफरन्सिएशन एंड दिस इलिगल एक्टिविटी शूड नॉट हॅपन. सो वी हॅव रेज्ड अप आवर कन्सर्न एंड स्ट्रे कॅटल नाजाल्यार आमचे पावंड आहा 3-4 वर्सां जालीं आमी सांगता बाबा पावंड आहा 50 lakhs ऑल्सो बजेटान घातलेलें 2022 आमी रेज केला ते. अजून पासून तुमी 5-5 लाख एवरी इयर काडटा कित्याक? दोन्ही बसी वयता न्हू. तुमी न्ही बसी घाला पूण आमच्या बसी कित्याक बंद करता? कळ्ळें तुमी करूंकूच जायना. यू कांट पास दॅट नोटिफिकेशन. दॅट इज कम्प्लिटली इलिगल एंड अगेन्स्ट द लॉ. यू कांट जस्ट से सडनली वन डे दॅट तेणी बसी रजिस्टर केल्या, टॅक्स भरता, लायसन्स भरता, सगळें लिगल आहा. कितें कोणाच्या पुस्तार आनी कोहली बुनियादार ते म्हणटा की बसी बंद करा म्हणून स्मार्ट सिटी जाता. दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस. इन वन वर्ड इट्स अ फार्स म्हणजे कितें नांव तेणी ग्रामसभा करूंक जाय म्हणून कोत्ता. आमी उलयता ते कोण आयकना, कोण कांय एक्शन घेयना, तेच बोन उलयता. आय गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल एंड क्लोज दीस सब्जेक्ट. आमी म्हणलेलें कोण एकलो मनीस आहा थिंगा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता, तेणी इल्लिगल आख्खे रिसॉर्ट बांदला, आख्खें हिल कटिंग केलां. आमी म्हणलेलें आमी कंप्लेनींट तुमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घ्या. हेणी कितें केलां आमकां आपयनासतना इन्स्पेक्शन केलां आनी रिपोर्टान तांकां जाय तें बरयलां. अरे कंप्लेंट आमी दिल्या, आमी आसूंक जाय इन्स्पेक्शनाक न्हू.
आमी सांगूंक जाय बाबा आमची कंप्लेंट कितें हें हिंगा कितें आहा आमकां आपय नासतना इन्स्पेक्शन ते कोत्ता रिपोर्ट काडटा आनी सगळें बरें ऑल इज वेल म्हणटा पंचायत. दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत लोकवस्ती लागीं पट्टेरी वाघाचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती आसा. गोठण वाठारांत भर रस्त्याचेर कांय जाणांक ह्या वाघाचें दर्शनूय जालां अशें कळटा. वाघाच्या वावराक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या वाघाचो बंदोबस्त करपा खातीर रान खात्यान पावलां उखलची अशी मागणी लोकांनी केल्या. पयलीं हांगासर विकी म्हणून जो आमच्या हांगालो नायक नगरान भुरगो आसा तो कामा निमत गेल्लो हेवटेंतल्यान. दनपारच्या टायमार भर दिवसा हांगासर वाघ पट्टेरी वाघ अशें तेजें म्हणणें आसा. परत परत विचारलें ताका पट्टे आसा अशें तेणी म्हटलें. तो तेवटेंतल्यान त्या भाटांतल्यान तो ह्या वटेंतल्यान असो सरलो. ताका इतके अर्दे कमरे पासून ते शेपडे पर्यंत ताका ते अर्दो भाग दिसलो आनी तो ते पळोवनूच सोमतें तेणी पळ काडलो परत. आनी घरा कडेन आमच्या येवन तेणी कळयलें की अशें अशें जालां. तेच्या नंतर हांव मागीर फाटल्यान मागीर तेज्या वापुरान मागीर वयल्या वटेंतल्यान मी पळोवपाक गेल्लो म्हणजे अशें कितें पयसल्यान दिसता जाल्यार. पण अशें कितें कांय दिसूंक ना. तेच्या नंतर आमी अशें चिंतलें की तेजें कितें जर टायगर आसा जाल्यार कितें ड्रॉपिंग्स आसतले हो खंय तरी तो जर हांगा कितें येता वयता अशें आसूं शकता. कारण ह्या भाटान आनी हेवटेन चडशे गवेरेड्याचो वावर आसा आनी त्या गवेरेड्यांक लागून सुद्दां वाघ येवं शकता. नाकारपाक शकना कारण गवेरेडे थंयच्यान हांगा येवं शकता जाल्यार वाघ सुद्दां येवं शकता अशें शक्यता आसा. तेन्ना जो पर्यंत कितें तेजे एविडेंस मेळना तो पर्यंतूय आमी कांय म्हणूं शकना. पूण ड्रॉपिंग तशेंच झाडाक जे मार्कींग आसता तेजे खरवडलेले बी अशें पळोवपाचें आतां आमी एक मोहीम हाती धरपाक ठरयलेली आसा. सो आमच्या वॉलंटियरांक आमी तांकां घेवन ते जंगल जे आसा ते जंगलान खंय तरी जर तेजे ड्रॉपिंग्स बी कितें दिसता जाल्यार किंवा तेजे मार्कींग कित्याक हांगासर पग माग मेळपाक खूब डिफिकल्ट आहा. कारण हे सगळे हार्ड सरफेस आसा. अशें कितें हांगासर चिकल असो कांय ना आनी पाणी तेवटेनूय आसा आनी हेवटेनूय आसा म्हणल्यार ते व्हाळ आसा आनी तेतून कितें पगमाग येवपा सारके कांय चान्सीस ना. तशेंच हांव एक मागता की हांगासरल्यान तेजे वावर हे आतां तेजें म्हणणें त्या भुरग्याचें म्हणणें हेच्या पयलीं सुद्दां अशेंच ह्याच वाटेंतल्यान परत क्रॉस जाताना एक 15-20 दीस पयलीं दिसलेलो कोणाक तरी अशें तेजें म्हणणें आसा. सो हांव मागता की डिपार्टमेंटान हांगासर खंय तरी कॅमेरा ट्रॅप लावपाचे जेतूंतल्यान जर अशें कितें बिबटो आसा की वाघ आसा हें कळपाक बरें पडटलें. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिबट्यांचो वावर वाडलो आसतनाच आता दिवचल शहरातल्या बोड्डे वाठारांत पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याचे म्हायतीक लागून बोड्डे वाठारांत सध्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण 2 दिसां पयलीं हो पट्टेरी वाघ गोठण बोड्डे वाठारांत भर रस्त्याचेर दनपारच्या वेळार उबो आशिल्लो अशें कळटा. ह्या पट्टेरी वाघाक रस्त्याचेर उबो आशिल्ल्याचें एका तरणाट्यान पळयलां अशेंय कळटा. मजगती हे विशीं प्राणी मित्र अमृत सिंग हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना ताणें ही म्हायती मेळटकीच आपणे वाठारांतल्या रानांत माग घेवपाचो यत्न केलो. मात पट्टेरी वाघ आशिल्ल्याच्यो खाणाखुणां अजून तरी मेळूंक ना अशें ताणें सांगलां. मात ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघ आसपाची शक्यताय तांणी न्हयकारूंक ना. कांय वर्सां पयलीं एक पट्टेरी वाघ बोड्डे वाठारांत भोंवतालो अशें कळटा. रान खात्यान ह्या प्रकाराची गंभीरतायेन दखल घेवन ह्या वाठारांत सांपळो लावचो नाजाल्यार कॅमेरा लावन पट्टेरी वाघ आसा काय ना त्या विशीं लोकां मदीं निर्माण जाल्लो भंय पयस करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.